हरे कृष्ण. कथामृतांतू सगळा स्वागत करताची. आज आम्ही रामायणांतूले एक असाधारण जावन असील पक्षी जटायू विषय ऐकूया. कोण भागवत धर्मांतू परिपक्व जावन असिलेची आणि तिथलं मात्र नाही भक्तीचे अद्भुत प्रदर्शन केलेलं असताना. जटायू आणि संपाती हानी अरुण देवाले व सूर्यदेवाल सारथील पुत्र. सान असताना जटायू आणि संपाती कश दिसता की आम्ही सूर्या पळोवया म्हणून तांणी उबून वता आसताची. उगताची सूर्यदेवाल प्रकाश तेज आणि ऊर्जा तांक सहन जायना. संपाती कळता जटायूक जायना म्हणून. ताका संपाती कसं करता मारी जटायू तागेर दोन्ही पाखी घाण सोडता आणि जटायू रक्षण जाता. त्याला संपातीले दोन्ही पाखी जोडून तो एक समुद्र तटार पोवन वता आणि जटायू दंडकारण्य येता आणि थंय तागेले जीवन व्यतीत करता. रामायण अशें सांगिल्लें आसा की दशरथ रायवेर दंडकारण्य येवन तांगेले मित्र संबंध जालेले जटायू ओटून. कित्याना ते दुष्ट रावण मायावी रावण सीतामय्या हरण करून वता आशिल्लो. त्यान सीतामय्या असहाय्य जावन तिगेले रक्षण एक आपेता आसता सगळ्यांक. जटायू एक व्हड पर्वतार व्हड रुखार न्हिदोन आसता. तक्षण ते आवाज आयकतरी सीतामय्याले वज्र प्रहार केलेले तशी तो वचून रावणाक युद्धा ललकार येता. मस्त वेळेतना तांगेले युद्ध जाता. पळयल्यार जटायू वृद्ध वयस्कर जावन आशिल्लो जाल्यार तागेले यथाशक्तीन तो युद्ध करता. रावणा रथाक पुड्डी कोण सोडता तो आनी तागेले सारथीक रावणाले एक वरी मान घालता आनी रावणाक भुमीर तांडून हाण घालता आनी तागेले भुज पिसोळून घालता. हे पुरा पळयतना सीतामय्या कळता की जटायू बल उण जाता वता आसा म्हणून. ती निवेदन करता, जटायू तू युद्ध करू नका, तुगेले प्राण वांचे. खाली एक निवेदन आसा की म्हागेले हे संदेश प्रभू रामचंद्रा दी की म्हाका दुष्ट रावण हरण करून मरता आसा म्हणून. जाल्यारीची जटायू सोना तो अखेर तेन्ना युद्ध करता रावणा वाटो. बट रावण बलशाली शक्तिशाली आनी मायावी आशिल्ले निमित्त ताका पुरा बाण सोडून जटायूक रक्तबंबळ कोण सोडता आनी अपास सीतामय्याल केस धरून तिका व्हरता. तो कशी पुणी जटायू तागेले प्राणवायू धरून रामाल उडगास करता आसता. केदन प्रभू रामचंद्राक दिसता की पर्णकुटिरांत तो सीतामय्या ना. राम आनी लक्ष्मण आनी सीता वताची खंय आसा मगेल सीता खंय आसा म्हणून. प्रभू रामचंद्र ते दंडकारण्याच पुरा वृक्षाक पक्षीक प्राणी निमगिता आसा. मगेल सीते पळयलावे तुवें मगेल सीते पळयलावे म्हणून. तेन्ना तांकां एक पक्षी दिसता घायल जालेलो पक्षी. रामचंद्र लेखता खंय की हाणें सीतामय्या बाद दिलेलो दिसता म्हणून. तक्षक तागेले बिलबाण काडून ताका मारच्या वता. हें जटायू पळयता की तागेलो आराध्य देव ताका मारच्या वता आसा बाणान म्हणून. जाल्यार तो मनांतू राम 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 म्हणून ध्यान करून देवाल चिंतन करता आसता. देव लागीं वचून पळयता, अरे हो तर आमगेली जटायूची म्हणून लेखून देवाल हृदय गदगद जाता आनी ताका जटायूक रामचंद्र तागेले पांयार घेता आनी निमगिता हे अवस्थे विशीं. तेन्ना तो सांगता जटायू, देवा हांव शत प्रयत्न केल्यारीची तो दुष्ट मायावी रावण सीतामय्या हरण करून गेल्लो दक्षिण दिशेन तूं म्हणून. इतलें सांगून तो तागेले प्राण त्याग करता. ओहो धन्य आनी भाग्यवान तो जटायू कोण देवाले अंतकाल्यार देवाल उडगास करून नाम संकीर्तन करून तागेले देवाल उडगास करून तो हाणें समक्ष देवाले दर्शन घेतिल्लें आसा. तो देवाल धामा पावता आनी रामचंद्र हें पळोवन ताका तागेले अंतीम संस्कार तांणी करताची. आमी भौतीक जगा पळयल्यार जटायून मड्याकाळ्याचे देह प्राप्त केलेले आसा. मड्याकाळ म्हणटना आमकां एक अपवित्र अशुद्ध जावन आशिल्लो देह म्हूण लेखता तामसीक आहाराची. जाल्यारीची त्या देह प्राप्त केल्यार ताणें एक असाधारण जावन भक्तीचें प्रदर्शन केलेलें आसा. देवाक सेवेक हरितोषणम, देवाक कशी हांव मगेल सेवेन तूं हांव देवाक खूश करयता तें मात्र ध्यानान आनी देवाक खूश केलेलें आसा. सो हें जटायू काणी आमकां भारी प्रेरीत करता आनी हें सांगता की भौतीक जगान तूं आमी पळयला रावणा वाटतो पराजय जाल्लो म्हणून जटायू. जाल्यार आध्यात्मीक दृश्टिकोणार पळयल्यार ताळ परम विजय जालेलो आसा. देवा प्रिती पात्र जावन तो देवाल धामा पावयलो आसा. राम भक्त जटायू की जय. हरे कृष्ण.